16 जानेर म्हळ्यार गोंय अस्मिताय दीस. गोंयच्या इतिहासांतलो म्हत्वाचो दीस. ब्रेस्तारा कळंगूट हांगसर मंत्री लोबोच्या हजेरेंत अस्मिताय दीस मनयलो. गोंयच्या जनमत कौलाचे नायक जॅक सिकेराच्या पुतळ्याक ह्या वेळार आर्गां ओंपलीं. आरडीएक्स गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. तुमकां खबर आसा ह्या आमच्या ओपिनियन गोंय महाराष्ट्रान म्हणून सांबाळून केल्ले, पूण हांव इतलेंच मागता सगळ्या मिनिस्टरां कडेन, जी सृश्टी आमकां देवान दिल्या, जी आमची संस्कृती जी आसा ती तुमी सांबाळून दवरची. आमच्या गोंयांत जे आसा तेकाच लागून आमच्या गोंयांत आमच्या गोंयांत महाराष्ट्रान वचपाचें सगळ्यांक खबर आसा. आमच्या गोंयांत कितलें सामान एमएलए आमकां डॉक्टर जयशंकर आज ओपिनियन पोल डे आणि आम्ही आज मानता आणि आम्ही परत योगदान करता आणि उल्हास करता आमचो बाब जॅक सिकेरा आमचो मोठो फुडारी. तेणे गोंय सांबाळपाक लागून खुबशीं कामां केली, स्पेशली ओपिनियन पोल, आणि ह्या ओपिनियन पोलाक लागून आमचे गोवा म्हणून आसा. Opinion poll day, the great historical opinion poll day. आमच्या हो दीस केन्नाच विसरूंक जायना आनी हो दीस आमकां मेळ्ळो फकत हो आसा ताका लागून. गोंयांत पयली पंचायत तुजो ओपिनियन पोलाक मान दिलेली आहा ती कळंगूट पंचायत. म्हाका दिसता वॉटर सांसद फंक्शन चलता आणि जो पयले स्टार्ट केलेले बाब जोडो सिकेरान ते बाब शॉन मार्टिन्स आनी बाब मायकल लोगन फुडें सोडिना. जो ओपिनियन पोल डे जॅक सिकेरान आतां सांगलें की हो स्टेट फंक्शन जावपाक जाय आनी स्टेट फंक्शन म्हाज्या हिसपान हें जावपाकूच जाय. म्हाका उडास येता मनोहर पर्रीकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर 2017 जालो, एक धाकटुली मिटींग आमी आपयली. विजय सरदेसाय हो, हांव, मनोहर पर्रीकर आनी एक 3 जाण गोवा फॉर्वर्डाचे लिडर आयिल्ले आनी तेणी सांगलेलें की हे स्टेट फंक्शन जावपाक जाय. एक कमिटी काढया, you will plan the function for the next year, but next year unfortunately he became sick. आणि हे स्टेट फंक्शन जे पयलेच फावटी जावपाक जाय आसलें तें उरलें. हें फुडें व्हरपाक I will work with our government to see that the state government recognizes opinion poll day of Goa from the coming year and make it as a state function. It is very important. म्हाका दिसता जॅक सिकेरा and others who fought to keep Goa for Goans, तेंचो हेतू इतलोच आसलो की गोंयान जे पॉप्युलेशन आहा, परमनंट पॉप्युलेशन आहा गोंयकारांचें, तें गोंयानूच उरचें म्हणून, म्हणजे गोवन्सूच उरचें म्हणून. आयज 2011 सेन्सस जो आसलो तो दाखयतालो 15 लाख पॉप्युलेशन आनी हितून 9 लाख गोवन्स. तो 2011 सेन्सस. आयज कितें जालां आसतलें काय, हे बारीक आयज गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आहा, आमदारांनी चिंतपाची गरज आहा, पॉलिटिकल पार्टीनी चिंतपाची गरज आहा, आनी हे बील बेगींतले बेगीन हाडपाची गरज आहा.